Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आणि तशी आम्ही बरी हाय. Next day आमचो. Hello guys, good morning. कशे आहे तुम्ही? So आज आमचो day 2. So let's see. Day 2 नो day 1 रे काल आम किती. हा वय. Guys आमचो day 1 sorry माझी मिस्टेक झाली. आज आमचो day 1. काल आम्ही येयली आणि सोमती आम्ही मागीर क्रॅश झाली. आणि पळय बाय हा. हाय करगू. आम्ही ब्रेकफास्ट वयताय आता 8:30 जाले. सो 10 o'clock आमचो ब्रेकफास्ट बंद हिंगा. हांवें बरी करून उलयताय तुमचे कडेन आतां आमकां मातसो सोगूच जाता न्हू रे. फास्ट एक सायडीन बेबी रडटा बेश्टें तें हें जाय म्हणटा तेणी आपणा स्विमींग सूट पयला आनी आपणा स्विमींग वचपा जाय न्ही आतां. तूं येता ब्रेकफास्ट येता तूं कितें खातलो तूं दो तेका लाय कितें खातली गो तूं हॅलो सो गायज आता आम्ही ब्रेकफास्ट करपाक वयताय खंय भायर सरली बसली भूक लागली म्हाका गायज सारकी पाक्या करून खावपा सारकी चालूय राहते आमकां खावपाक चड मेळना आमची फ्लायट लेट पावलो डिले जावन सो ताका लागून तेणें आमकां कोल्ड फूड दिलेलें की तें आमचे गोंयकारां तोले कोता येता तें गोंयांत जेवण कोल्ड फूड सो लेट्स सी ब्रेकफास्टाक कितें आनी आणि ब्रेड खातले आ हॅपी बरं लागतं हा बाय व्यू हिंगा सारको चड बरो आहा बस जाल्यार आमी भायल्यान बसलो न्ही सांगलें नाही सद्दां आमी घरा बसताय भितरूच व्यू सारको चड बरो आहा अख्खें दोंगर व्यू दाखयताय तूं हां हिंग रावन दीस पडटा अख्खें दोंगर आहे तो व्यू आमचो आनी थिंगा सकाळ दोरयो सकाळ दोरी आहा आनी कितें हाल रे फ्रुट्स हें हाडलें पायनॅपल हाडलें थंडये बडयला नाही हाडूं ना आनी हें ग्रेप फ्रूटूय म्हणून थोडये पळय हें हा वॉटरमेलन हा कितें बरें लागना सारकी हा सारकें दवर अशें दवर ब्रेकफास्ट खावन जालें आनी आमी वयता अशी पासोय वयताय आमी आमी गोंय सांजचे पासोय मारताय तशें वयताय पासोय स्विमिंगाक आमी हिंगा वयताय मंगो हिंगा बीच दो मुगो सो गायज सारकें हिंगा पाथ आहा दिसता वचपा असो स्ट्रेट हॅपी तुवें स्विमींग सूट घालून ना स्विमींग सूट घालून तुवें हॅपी बोटी हें करपाक गेलेली सो आमी मे बी थिंग वचत बोटीन एक्सकर्जन टायप कित्याक थिंगा अशें करून आयलँडाचेर बरी भोंवून हाडटाय खंय ती सो फाल्यां म्हण तूं बेबी बर्थडे तेजे बर्थडे वचपा नाय आमी कित्याक तेजे बर्थडे बरें कितें अशें करून हें करपाक जाय तेका कितें लायक जाता तशें थिंगा भुरग्यांचें क्लब आहा भुरग्यांचे प्ले एरिया कसो सो थिंगा वताय तेका आतां सारके टेंट्रम स्ट्रो केले केदो बिची पळोवन या म्हूण रस्त्यार बसोन रडो लागले पूण आतां तेका व्हरोन सद्या मागीर व्हरपा तेका सेगार बिचीर आतां आमी बरीं अशें करून पळयतलीं कितें कितें आहा तें आनी भायल्यान बा वयतलीं भायल्यानूय आहा मरे ओल्ड टावनान हय भायल्यान सारकी कितली वोत आहा तें तेंचें क्लब एरिया हिंगा आणि हो पळय
एक्टिविटी तेंची एक्टिविटी प्रोग्राम कितें आहा ते. सो आतां कितलो टायम जालो रे? सो पळय आयज पळय हा पायरेट डे टुडे. हिंग जाय तशें करून व्हडलें आहा तेंचे. उडी मार ना खापी. ओय बॉल सो पळय हिंग रावन मार हिंगा. होय. सो गायज आमी मातशी रेस्ट घेयली आनी हांवें मातशें एडिटींगूय केलें आतां आनी आमी मातशें फ्रेश जालें आनी आमी लंचा वयताय आनी बेबी फ्रेश जालें. पळय आमी खावपा वयताय बेश्टी. सो आमचें ऑल इन्क्लुसीव न्हू, हे फावटी आमी ऑल इन्क्लुसीव करूं ना. फकत ब्रेकफास्ट आनी डिनर आहा हिंगा. आनी एक्चुली आमी आजून सांगोकूच खूंय हाय ती ते सांगी फर्स्ट ना सांग. सो आमी आहाय लुका मॉड्रिच क्रोएशिया आहाय आमी. क्रोएशिया इट्स अ व्हेरी स्मॉल टावन. आमी क्रोएशिया रावताय तो आतां कवटात म्हणून. हांव नाका हांव रायट प्रोनावंस करतलें कवटात. सो या आमी थिंग आहाय आनी तुमकां भायर दाखयताय आमी आतां वचोन. And it's really really beautiful like a place आणि family friendly. So तुम कोणी भुरगीं बाहाय आणि क्रोएशिया येवपा सोदता and it's very close to Dubrovnik as well. ही place सारकी best. So yes, आतां आमी वयताय भायर आनी मागीर मेळटाय तुमकां. So guys, हे पळय आमचें हॉटेल आनी ते सायडीच्यान बीच आहा हे सायडीच्यान आनी हे सायडीच्यान रेस्टॉरंट्स बाहाय. बीच बार आहा हिंगा. Look at this guys. बीच आहाय ब्लू ते पळय उदो सारके. आमी फाल्यां येतली ना रे न्हावपाक. फाल्यां हाय. हय जाय तशें करून हाय रेस्टॉरंटा. बरें आहा म्हणल्यार न्हू. हें तुका खंयची उगड आसा तर खंयचे खंयचे हिंगा ते आमी हिंग गेलेली ती सांतोरिनी. हा सार्डिनिया. फॉरेस्ट हें महाबलेश्वर. सो आमी एक महाबलेश्वर रावली रेस्टॉरंटा बसलेली सारकें बेस्ट ना रे. उदका सायडीन आहा तें अशें करून आख्खें हेतून आहालें फॉरेस्ट कशें बरें आहा पळय. व्हेरी अशें करून ट्युरिस्टी एरिया हो ही विलेज आनी एअरपोर्टाकूय सारकी क्लोज टू हा. लायक कितें आमचें 20 मिनट्स कितें लागता एअरपोर्टारसून हिंगा येवपाक डुब्रोवनीक एअरपोर्ट. आनी बरी पळय अशें करून बसल्याय पळय लोक आनी हें कोत्ताय आनी हिंगा बोट बाय येताय सपोज हिंगा हें आहा जाल्यार. आनी अशें करून सारकें चलोन वचपाचें आहा थिंगा स्ट्रेट. मातशें एक पळोवया. Mais il a pas compris aussi, sinon il a. आवाज आहे क्रिकेटचं कितें रे. आवाज आयकल गो जायत अर्थान आयकलो न्हू आवाज. हें कितें रे तें क्रिकेटचं. पयलीं गोंया असं रडटालें आतां खंय रडटाय.
आमी तशी काय सारकी चलोन येयले अशी हे सायडीच्यान आनी जाय तशें करून रेस्टॉरंट आहाय म्हाका चॅपलूय मेळ्ळें धाकटेंशें आनी हांव तें कहली चॅपल तें थँक्यू व्यू पळय हो व्यू बरो थंड बार येता न्ही आमगेले आनी जाय जाण हाल जाल्यार आनी बरें जाता खाली काय बेबीन बसयल्या त्या बेबीन आखो ज्यूस आसलो पळय हिंगा ते सायडीन बसयला थिंगा आनी म्हणचो आमकां ऑर्डर केला रिसोटो आनी बेबी केला फिश फिलेट बेस्ट हिंगा तुमकां कॅमेराचेर कळपा ना गायज पूण इतलो बरो दिसता न्हू आख्खो माव Thank you. A portion of fish and chips. Yeah. Good appetite. Thank you. Risotto केला मी सी फूड ब्रेड वेजनी सेम केला आणि बेबी फ्रायज आणि हे फिश हे लागता सारकी सी फूड बरें बरें तर कशें हाडलो तो कच्ची टॉप मूवी जो लॉबस्टरांच तो हय बरो अशें खावून जालें आनी बायेचें जाल्यार बायेन कितें खालें तें सांगू पापी कितें खालें तुवें पोट भरलो पळय रे फोटो भरलो गो बाय ती सायडीन वच फिनिश Uy, kaya happy dala koy go. Uy ha. हॉटेला वयताय आतां कित्याक आतां आमी जेवून मातशी रेस्ट घेताय आनी एक्चुली आमी न्हू केन्ना अशें करून ट्रिपी वयताय तेन्ना आमची सगळीं प्री बुक्ड आसता सगळें हें करतली तें करतली बट हे पावटी गायज आमी कांय अशें करून बूक करूं ना हे पावटी आमी सारकी विथ द फ्लो सुसेगाद वयतली लायक यू नो कितें आहा तें आमी सुसेगाद करतली कांय बूक पासून करूं नाय कांय ट्रीप बूक करूं नाय सो या मातशी ओत आहात मातशें सो ओत हें जाली म्हणटकूच मागीर आमी हें करतली आमचे बेश्टे अशें करून हिंग वयतली ते सायडीच्यान बेश्टें एक्सप्लोर करपाक कितें आहा तें बेबीकूय न्हिदपा जाय नाजाल्यार तें सारकें क्रँकी जातलें न्हिदना जाल्यार सो तेका लागून तेका मातशें न्हिदयता आतां आनी मातशी फ्रेश जावन उठोन दी तेका जाल दिसतलें पळय शिक सांग ताणें ते तेजे हूंय सेम तेला कडेन आनी एक पळय हें आहा ते सायडीच्यान रेस्टॉरंट हय रेस्टॉरंट तें बार म्हणटा ना तेंय बार ते सायडीच्यान हॉटडॉग बातावले सो बट आमी थिंगेल चलोन कित्याक आमकां मातशें एक्सप्लोर करपा जाय आहलें पळोवपाक कितें कितें आहा तें आनी मागीर मुखारूय येतली आमी आनी थिंग मातशी मुखार गेल्यार आनी एक इगोज आहा सो थिंग फाल्यां मिसाकूय वचूंक जाय सो या तुमकां मेवताय आनी रुमान येवं कांय काडपा ना सोमतें मागीर भायर सरताय तेन्ना काडटलें आनी मातशें दाखयतलें कितें आनी मागीर वायंड अप करतलें नाजाल्यार चड व्हडलो जातो तो ब्लॉग न्हू रे किंग कार्ड बा मारून भितर वचोंक पडटा नाजाल्यार कोणाकूय अशें करून एंट्री ना हिंगा भितर पळय ओपन हा बेबी तें बंद कर हाय गायज सो गायज सांजचो टायम जालो कितलो टायम जालो 5 o'clock जाली आनी पळय आमी भायर सरलें बेश्टी भोंवपाक धाकटो टावन कसो तेंचो सो आमी थिंग आतां बेश्टे एक्सप्लोर करताय पळोवया कितें आहा तें हय सो गायज ओतूय बरें पावरफूल आहा सारकें
आमकां दिसलेलें मातशें हें जातलें म्हणून रे मोडटलें कशें म्हणून मातशें सांजचें हें जाता न्हू मातशें वतू बट आहा तितलेंय ना बट आहा न्हू रे ओके मोरगो भाशेन मोरगो जालें सामकें काती देंवताल्यो ले न्हय ते पळय हिंगा लागीं एअरपोर्ट आहा न्हू इन टूर कोराय आतां तुमकां दाखयता अशें करून चलोन वॉक इन टूर बरी धाकटी घर आहा हेंय रेस्टॉरंट कितें रे गुगल मारूं पडटलें पळया सायडीन राव अशें अशें वयल्यान एकूच आहा आं तशें कशें रे पळय अशें रे आं दिसek रूम आहोय मरे आईस्क्रीमी नाव हापी दाखय रुमा हाल्ले पळय रुमा आईस्क्रीम खाता पळय हिंगा पोटार पावली आनी बेजे म्हणपा लागला आमी बसया बरी आनी पळय हिंग बसलें आतां आमी कित्याक बाय सारकी तेजी टेंट्रम्स आईस्क्रीम खाता तेजी आईस्क्रीम पडटा म्हणून ते सगळी मेल्ट जाली ती आईस्क्रीम आनी तेका खावपा जायना जाली सो तेका लागून बसले आमी Sparklies. हय स्पार्कलीच जात वॉटर ग्लिस्टनींग म्हणटाय तेका ग्लिस्टनींग बरें कशें हिंगा सांजची बसो वत मातशें आतां सद्या आहा बट तितलेंय ना कशें ना रे आनी मातशें एक 7 o'clock बा बरें कशें बसपाक आनी हॉद्दर आमकां बरें आयज हांव वॉकिंग टूर म्हूण करपा आहलें अशें करून चलता तेन्ना व्यू दाखोवपा पूण आयस्क्रीम एक आती हाल्यार ती आयस्क्रीम आख्खी मेल्ट न्हू रे म्हाज्या नाक पांकोट जालें मेन थिंग इज जाण तूं आतां आमकडे हालीं पळोवया आमी कितें कोत्ताय ती फाल्यां बेबीच बर्थडे सो फाल्यां आमी चड करून तेका घेवन हिंगा आसतलीं उदकानूच कित्याक तेका उदो सारकी लायक सो पांयचे भाशेन जालो हय बेजूकूय उदो पयल्यार आतां तेका रडो येता स्विमींग सूट सुकतें रोखडें सो तेका आमी तशें करून दवरलां हालीं म्हणून सो हालीं तेका उत्तोली आमी आनी आयज कित्या व्हरोन तेका कित्याक आयज आमकां मातशें हें करपा जाय आहलें केन्नाय तेका अशें करून झूप करून उदका येलें आनी न्यू प्लेसीर तें रोखडें हें जाता तुवेंच पडटा तें मागीर तेका लागोन एक दीस सोडलो मातशें तेका रिलॅक्स जावपा आनी बर्थडे दिसात तेका हाल्या उत्तोली बिचीर एक पार्क मेवलो आनी बरी प्लेस हिंगा भायल्यान अशें करून पळयाय स्ट्रेट आमी त्या स्ट्रेचारसून चलोन येयलें आनी थिंग मुखार एक इगोज आहा थिंग वयताय आमी आनी एक पळय हें सारकी गामेन कितें जालें तें तेजे केस बाल बाई होई सांची सांची हो बाजी हो सारकी हो बाला भितर दिश्टी पडटा कशें ब्लू सारकें आय दे आमी चोट्टी काडलेली हिंगा आनी मागीर आमकां उगडास येयलो बेबी कडेन कॅपू ना म्हणून बेबीन कॅप थिंग म्हणून दवरलें न्हू रे सो आतां आमी अबॅन्डन केलो पाथ आमचो वचपा आहा तो आमी हाली वयतलो थिंगा आतां आमी परते वयताय कित्याक तेजी कॅप थिंग खंय उरली सो गायज हिंग त्या भुरग्यांक कॅप जाय पडटा कित्याक वच सारकी तोंडार मारता सारकी आनी फाल्यां तें बिचीर आनी वचपा आहा सो तेका लागून तेका कॅप जाय हय हिंगा
पळयताय आमी थिंग पाका मातशी रावलेली सो मे बी पाकान आसतले नाजाल्यार थिंग एक बेंचार बसलेली न्हू रे आमी. सो फायनली गायज आमची कॅब मेळ्ळी आमकां. पळय कॅब मेळलें हिंग जाल्यार मागीर थिंगसून ते सायडीसून हे सायडीन येयलें. हिंगा आयस्क्रीम खातालो न्हू सो गायज बरें जालें कोत्ती येयलें ती कित्याक आमकां मागीर थिंग इगोर्जे मिसूय पळोवपा मेळलें हाल्या थिंग भायल्यान हें मारलेलें आहलें लायक कितल्या मिस तें एक्चुली हांव पळोवपाचें आहलें घरा कडेन वचोन कितल्या मिस तें बट आमकां थिंग मागीर पळोवपा मेळलें आनी तीच इगोर्ज ती एक्चुली आमी वचपा आहली ती लेडी ऑफ स्नो सो आमी थिंगा वयतलीं हालीं मिसां 8 मिस आहा सकाळीं मिस चुकोवपा जायना फाल्यां कित्याक फाल्यां बेबीच बर्थडे सो येस. हांव वयतींग हे पळय गेम शोवताय. तुमकां आयको येत जाल्यार आमी आजी जेयताय आनी बेबी सोप पिता. बरें आहा रे जेवण आयज हांवें घेवन तें बरें आहा हेजे आयज क्रोएशियन नायट तेंची बरें आहलें बरें आहलें न्हू गो. शिणाणी बऱ्यो लागली म्हाका बऱ्यो सॉफ्ट आहा येयले आसतलो बिझी डे आसतलो बेबी लागून सो लेट्स सी कसो जाता तें. रिलॅक्सिंग आसतलो पूण बिचीचेर आसतलो चव एक कशें जाता तें सकाळ तेंच न्हू तेका लागून. सो गायज पावले आमी घरा रुमान आनी सारकी पोट बा भरलें न्हू रे तुजें पोट भरलें हय आनी सो हिंगा आमी ब्लॉग एंड कोत्ताय हो आनी फाल्यां मेळटाय तुमकां. जायच ब्लॉग काबार आमी सारके टायर्ड आतां सामकें ठाक न्हिदें ठाक सकाळीं उठपाक हालीं बर्थडे आहा. कित्याक फाल्यां सकाळीं तेजो आमकां बलून बा सगळे सेट करपा जाय आनी बलूनांनी कितें आहा रे मिसा वचपा जाय सो 8 o'clock थिंग पावो जाय मिसा सो वेरी अर्ली स्टार्ट आसतली आमची. गायज फर्स्ट ऑफ ऑल आमकोड्यार फेर नाय हय तेंची प्रॉब्लम फेर म्हण तूं तेंची लॉन्ड्री सर्वीस आहा आनी 24 hours लागताय खंय हें करपाक दितोली म्हणल्यार आमकां एक्चुली हालीं मिसा घालपा रोप हाडलो तो फेर मारपा जावो सो तो तसो घालून पडलो ड्रेस आतां पूण ड्रेसां कांय खबर आमची कितें आसा आतां तशें फेर मारनासतना या सुमार लिहिलें काय म्हणत ती सो या गायज तशें वयचें पडलें आतां सो म्हाका तुमकां सगळ्यांक हो ब्लॉग बरो दिसतलो म्हणून आनी आमी रोखडी तुमकां फाल्यां मेळटलीं फाल्यांच्या ब्लॉगान सो स्टे ट्यून्ड एंड या स्टे विथ अस गायज. तुमी हाय आमची बारा यू नो वेकेशना नॉट फिजिकली बट आमची बारा हाय कशी ना रे. So yes, we will see you in our next vlog and I'll just end with share kindness and let me guide you. Bye bye. Bye.